फुटबॉल जगतांतली आगळी वेगळी मॅच म्हणून कोलकातात जाल्ली FC गोवा ATK ISL गेम रेकॉर्ड जाल्या. हातूंत मध्यान राती खेळून सुद्धा सर्जिओ लोबेराच्या पंगडाची होम टीम ATK परस चड तोखणाय जाल्ली. आता ही मॅच जावन 2च दिसांनी तांचे मुखार गुवाहाटीन नॉर्थ ईस्ट युनायटेडाचे आव्हान आसा. FC गोवाचे प्लेयर प्रवासांतल्यान थकून आनी उपरांत धड वॉर्मअप नासतना सुद्धा कोलकातात खेळ्ळ्यात. नशीब बरें म्हणून कांय इंजुरी प्रॉब्लेम लोबेराच्या स्क्वॉडांत ना. आता लोबेरा प्लेयर रोटेशन करता काय 5 गेमीत सेगीत दवरिल्ली तीच स्टार्टिंग लायनअप देंवयता हाजी लोकांक उत्सुकता आसतली. शेनवारची गेम जिखत जाल्यार FC गोवा टेबल टॉपार पावूंक शकता. हे मोटिवेशन प्लेयरांक आसतलें. दुसरे वटेन नॉर्थ ईस्टाची परिस्थिती वायट आसा. 7 मॅचींनी तांचे 4च पॉयंट जाल्यात आनी ते 9वे सुवातेर आसा. पूण आतां तांकां मार्गदर्शन करपाक चेल्सीचो आदलो मॅनेजर अवराम ग्रांट आयिल्ल्यान तांचे प्लेयर कशे खेळटात तें पळोवंक तांचे घरचे फॅन्स आतूर जाले आसतले. ब्युरो रिपोर्ट, प्रुडंट.